गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो घेवन गोमंतक टीव्ही खासा तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हें बुलेटीन। नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां। सविस्तर खबरांची नजर मारूया हेडलायन्सांचेर। टाळ मृदंगाचो गजर आनी विठ्ठलाचें नाम स्मरण करीत विठ्ठल भक्तांनी गोंयभर मनयली आषाढी एकादस। विठ्ठलापूर साखळेच्या विठ्ठल देवळांत जाली व्हडली कार्यावळ। मोबरकेशी दर्यादेगे वयली रेंव व्हांवपाक लागिल्ली आनी नुस्तेकारां मदीं पातळ्ळा भंय। बेगोबेग उपाय येवजण करपाची केल्या मागणी। सत्तरींतल्या 56 गांवांचेर आयला हावळ। पर्यावरण संवेदनशील विभागान आस्पाव लोकांचे जिवीत अर्थहीन जावपाची भिरांत। पगार फारीक करूंक नाशिल्ल्यान वाळपय पालिकेचे कामगार गेल्यात संपार। आदी पगार दियात मागीरूच येतले कामार, कामगारांची शिटकावणी। पेडणेच्या न्हयबाग वाठारांतल्या व्हाळांत साबाडली अणवळखी मनशाची कूड। पेडण्या पुलिशेन केलो पंचनामो, फुडलो तपास आसा चालू। आनी आयज ईद, सगळ्यांक ईद मुबारक। मुस्लीम भावांनी गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलें ईद। एकामेकांची भेट घेवन दिल्या ईदाच्यो शुभेच्छा। आयज ईद आनी आषाढी एकादस म्हळ्यार धार्मीक एकचाराचोच एक भाग। आतां आमी अश्योच नदर मारूया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो अनेक खबरांचेर। विठ्ठल नामाचो गजर आनी भक्तिमय वातावरणान प्रती पंढरपूर म्हण नामना आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळेच्या श्री विठ्ठल मंदिरांत आषाढी एकादशीक व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सकाळी श्री विठ्ठल रखुमाईचो अभिषेक केलो। कोरोना मुक्त आनी राज्याची सर्वांगीण उदरगत जावची अशी प्रार्थना श्री विठ्ठला कडेन केल्या, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। दर वर्सा श्रद्धेन आनी भक्ती भावनेन भक्तगण विठ्ठलापूर साखळेच्या देवळांत व्हडा उमेदीन आषाढी एकादस मनयतात।
मोबर केळशी दर्यादेगे वयली रेंव व्हांवपाक लागिल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उप्रासला. दर वर्सा उण्यांत उणी 20 मीटर दर्यादेगेची रेंव हायटायड लायनीक लागून व्हांवपाक लागता. दर्यादेगेची राखण करपा खातीर वेळार योग्य उपाय करूंक जाय. वेळार उपाय करूंक ना जाल्यार चक्रीवादळ आनी सुनामी सारक्या हेर गजाली वेळार नुस्तेकार आपलो जीव वगडावपाची शक्यताय आसा. मोबर केळशी वाठारांत भूंय वर्णनात्मक नदरेन सोबीत सुवात आसा. एका वाटेन दर्या आनी दुसरे वाटेन साळ न्हंय आसा जी सैमीक संकश्टां कडल्यान वाचयता. एकुणीशे 99 अधिसूचित जाल्ल्या म्हादय अभयारण्याचो मार सत्तरी म्हालांतल्या 29 गांवांक बसला. हाका लागून सत्तरी म्हालांतले लोक अभयारण्या आड संघर्श करतात. आतां अधिसंवेदनशील वाठारांत 56 गांवांचो आस्पाव केल्ल्यान नवें संकट उबें रावलां. ताका लागून संबंदीत गांवांतले लोक हुस्क्यान सांपडल्यात. इतल्या मजगतीं भलायकी मंत्री तशेंच थळावे आमदार विश्वजीत राणे हांणी ह्या संबंदांत फेरविचार करपा संबंदान केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्याच्या मंत्र्याची भेट घेतल्या अशें जाहीर केलां. वाळपय नगरपालिकेच्या कामगारांनी शेनवारच्या संपाक सुरवात केल्या. जो मेरेन वेळार पगार मेळना तो मेरेन काम करपाक येवचें ना अशी अट तांच्यांनी सरकारा मुखार दवरल्या. कामगारांक पगार वेळार दिवंक नाशिल्ल्यान सरकाराचेर राग उक्तायला. मुस्लीम भावांक पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान ईदाची परब कशें मनयतले असो प्रश्न तांकां पडला. वेळार काम करून लेगीत पगार वेळार मेळना अशी कागाळ नगरपालिकेच्या कामगारांनी केल्या. फाटल्या जानेवारी सावन आमकां कसलोच कामाचो भत्तो मेळूंक ना, तशेंच कोरोना काळाचे पयशे आमकां आजून मेरेन दिवना. पावसाक जावन 2 म्हयने जाले पूण कामगारांक रेनकोट लेगीत दिवना. त्या खातीर कामगारांक काम कशें करपाचें असो प्रश्न पडटा. ते एकट्याचे हांगा रे बरेस्तान उलयता वाळपेच्या आनी म्हाका कोरोना जाल्ले तेन्ना 7 दीस म्हाका क्वॉरंटायन दवरलेले. तेन्ना वचून हांव कॉन्ट्रॅक्ट विचारलेले म्हाका 7 दिसाचें पेमेंट दी म्हणून. तेणी म्हाका सांगलो जाय तरी कामाक रावला तरी तूं काम सोड म्हणून डायरेक्ट सांगलो. आनी आमचे फाल्यां ईद आमकां आजून म्हाका पेमेंट जावंक ना. हांव मागपाक गेल्लो तो म्हणटा आजून जाय करताच म्हणटा तो. कोण अकाउंटांट म्युन्सिपाल्टी अकाउंटांट ते काय सांगूंक ना आमकां. आतां तो अकाउंटार येयल्लो तेन्ना चालूच आसा. तेच चालू आहा. येस आमच्या घालूंक ना. 3 महिने हे आमचे सगळे लेबर सगळे आहा ते आयज सुटी केल्या कित्याक तेंचे पोटाक भूक लागल्या म्हणून तेंच्यांनी सुटी केल्या. हेतूर कोणी आपले पर्सनल घेवपाचें ना. आमी कोणाचेर राग धरूंक ना. इतकेंच कितें सांग खूब वर्सां जालीं त्रास करता आमी गटराचें काम करता, गुवाचें काम करता आनी कसले हेजे आमचे खंयचो कुत्रो मेलोले हाडटा, माजर मेलेले हाडटा. हेजेर कोणाचेर राग घेवपाचें ना. आमच्या आमदारान बी राग घेवचें न्हू, बाबान बी राग घेवचें ना. तुमी हेजेर चिंतपाचें आनी फुडली कारवाई करपाची. देव बरें करूं. न्हंयभाग पेडण्या एका व्हाळांत एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी. पुला वयल्यान वचपी कोणे तरी ही कूड पळयली आनी पुलिशेक फोन केलो. पुलिसांचो पंगड घडणूक थळार पावला. व्हाळांतल्यान कूड भायर काडपा खातीर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांकूय घडणूक थळार आफयल्ले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही कूड व्हाळांतल्यान भायर काडली. पुलिशेन पंचनामो करून कूड पोस्टमार्टमा खातीर धाडून दिल्या. फुडलो तपास सध्या तरी चालू आसा. दिवचले आयतारा दिसा मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयलो. आलिंगन दीत मुस्लीम भावांनी एकामेकाक ईदाची परबी भेटयली. बकरी ईद हो कुर्बानीचो सण म्हूण मनयतात.
तमाम आलम को ईद उल अजहा के ईद मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अजहा बड़े आराम के साथ में ईद आज मनाई गई, नमाज और खुतबा आराम से हो गया। और आज के दिन पूरे दुनिया में अल्लाह के नाम से कुर्बानी की जाती है और इस सबब से एक दूसरे में मोहब्बत भी बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास करके बिचौली में जो है दारुल उलूम नूर मोहम्मदी में यहाँ पे आज ईद अच्छी तरह से मनाई गई और एक दूसरे को हम मुबारकबाद दे के खुशी के साथ में रुखसत हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल उलूम सुन्नत नूर मोहम्मदी की कमेटी की जानिब से और यंग कमेटी की जानिब से आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा मुबारक हो। आप हज़रात को बताना ये है कि इस मदरसे में दारुल उलूम सुन्नत नूर मोहम्मदी में बहुत से खूबी, इत्मीनान और सुकून के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और खैर के साथ जो है इस मदरसे में ईद उल अज़हा की नमाज तमाम मुसलमानों ने अदा फरमाई और भाईचारगे के साथ ईद मनाई और भाईचारगे का पैगाम भी दिया। और आलम इस्लाम से गुजारिश यही है कि वो अल्लाह तबारक की आपस में भाईचारगे को कायम रखें। जिस आयज सावन काणकोणा श्रीस्थळ वाठारांत योग मेळाव्याक सुरवात जाल्या। दर आयतारा हो योग मेळावो 1 वर जातलो अशें सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर हाणें सांगलें। योगान मनशाची भलायकी, मानसीक स्थिती आनी आध्यात्मीक प्रबोधन जाता, तशेंच काणकोणच्या लोकांक दीर्घ आयुश्य लाभचें ह्या हेतान सभापतीन श्रीस्थळ पंचायत सभाघरांत योग मेळाव्याचें आयोजन केल्लें। दर आयतारा दिसा एका सुवातेर येवन योग्य आनी प्राणायामाचे म्हत्वपूर्ण मुद्दे मांडटले अशें सभापतीचें म्हणणें। ह्या मेळाव्याक सभापती रमेश तवडकर आनी हेर वांगडी हाजीर आसले। जर प्रसार लागतो सगळ्यांनी तरी मनात दिसले पाहिजे। समजा राबवणीच्या जर राबवणीच्या लोकांनी आम्ही कमी करत नाही, तर राबवणीचे 50-60-100 लोक असं होतात रेग्युलर तुम्हीच करा। समजा चावळे असेल की आम्ही जातो ती जातो नाही, जागा घ्यायची अशी फॅसिलिटी असतात त्या फॅसिलिटीचा उपयोग म्हणजे 1 तास योगा आणि सगळ्यांचे अर्धवर 15-20 मिनिटं असं दर आठवड्याला मिळाली एक साप्ताहिक पिरियड म्हणजे समजा एखादा आदिवासावर आणि असं करत आहे तर गांभीर्याने म्हटलेलं काम करतात आम्ही करायचे असते 15 मिनिटांचे आज 15 मिनिट असते 15 मिनिट असते कंटिन्युअस असते त्या भुरग्याचं त्या मनशाचं त्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार। आतां नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर। मॉन्सून हंगामांत 1 जून ते 9 जुलय ह्या काळांत राज्यांत 63 इंच पावस चड पडपाची नोंद जाल्या। फाटल्या 2 दीस राज्यभर घोग्यांनी पावस पडोन शेनवारात पावसान विसव घेतलो। ताका लागून विस्कळीत जाल्ली लोकजीण सुरळीत जावपाक मजत जाली। पूण राज्य हवामान विभागान 14 जुलय मेरेन राज्यात ऑरेंज अलर्ट कायम दवरला। ताका लागून फुडल्या 5 दिसान उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। बिरेस्तारा आनी शुक्रारच्या 24 वरांत गोंयांत वट्ट 6.64 इंच पावसाची नोंद जाली। त्या उपरांत पावस पडत आसलो। मजगतीं राज्यात 63 इंच परस चड पावसाची नोंद जाल्या। फाटल्या हंगामांत ह्याच काळांत सरासरी 49 इंच पावस नोंद जाल्लो। शेनवारा दिसा तिळसवाडी आगोशीच्या सेंट मॅथ्यू चर्चीच्या 4.5 लाखांची घाट चोरिल्ल्या चोरांक कुणय हांगा अटक केल्या। हे दोनूय आरोपी उत्तर प्रदेशांतले हालीसराक ते तिवऱ्या फोंड्या वाठारांत रावताले। अजमेर आलम 18 वर्सांचो आनी चुन्ना खान 36 पिरायेच्या दोनूय दुबावितांक आगशी पुलिसांनी अटक केल्या। फुडलो तपास सध्या तरी चालू आसा।
टाळ मृदंगाचो गजर ज्ञानबा तुकाराम असो विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत विठ्ठलापूर साखळेच्या सरकारी मुळावे शाळेच्या भुरग्यांनी आयतारा भव्य दिंडी काढली. आषाढी एकादशी निमतान ह्या दिंडीचे आयोजन केल्ले. ह्या दिंडींत भुरग्यांसयत तांचे पालक आनी शिक्षक वांटेकार जाल्ले. शाळा कडल्यान कारापूर तिस्का वयल्यान व्हावळत न्हंयकुशीक आशिल्ल्या श्री पांडुरंग देवाच्या देवळा मेरेन दिंडी काढली. दिंडी वेळार पुराय वाठारांत भक्तिमय वातावरण फाकिल्लें. पळयात माणकुल्या भुरग्यांची ही दिंडी. तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम आडवा डोंगर तया ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम सिंधुदुर्गांतल्या कुडाळपाट हांगचो चित्रकार अल्पेश घारे हाणें आषाढी एकादशीच्या निमतान श्री विठ्ठलाचें मनमोहक रूप साकारला. वेंगुर्ला महापन हांगच्या कातळ सड्याचेर 40 फूट लांबयेच्या ह्या मनमोहक रूप फकत रांगोळीच्या मजतीन साकारला. विठ्ठलाचे सोबीत मनमोहक सुमूक दर्शन घडोवपी हें रूप साकारून अल्पेशान वारकरी आनी पंढरीच्या वारयेक समर्पित केला. ड्रोन कॅमेरांतल्यान घेतिल्ल्या श्री विठ्ठलाच्या ह्या मनमोहक रूप खासा गोमंतक टीव्हीच्या प्रेक्षकां खातीर आमी हाडला. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी मुख्यमंत्री पदाचो कार्यभार हातीन घेतल्या उपरांत पयलेच खेपे एकनाथ शिंदे आनी तांची घरकान्न लता हांच्या हस्तुकी विठ्ठल रखुमाईच्या महापुजा केली. फांतोडेर 3 जावन 10 मिनटांनी ही शासकीय महापुजा जाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या सयत बीड जिल्ल्यांतल्या गेरवाई तालुक्यांतल्या रुई गांवाच्या मुरली बबन नवले आनी तांची घरकान्न जिजाबाई मुरली नवले ह्या शेतकरी जोडप्याक विठुरायाच्या शासकीय महापुजेचो मान मेळ्ळो. महाराष्ट्रांतल्या शेतकरी वारकरी कश्टकरी समाजांतल्या सगळ्या घटकांक सूख आनंद आनी समृद्धी मेळची आनी कोविड संकश्ट कायम स्वरुपी वचचे तशेंच राज्यांतल्या शेतकरी कश्टकरी समाजांतल्या दर एका घटकाक सूख समृद्धी मेळची आनी राज्याचो सर्वांगीण विकास जावचो अशी प्रार्थना ह्या वेळार शिंदे हांणी विठ्ठला कडेन केली. खंय म्हाज्या कार्यकाळांत हांव वारकऱ्यां खातीर पंढरपूरचो विकास आराखडो तयार करतलो आनी नितळ सुविधायुक्त पंढरपूर साकारतलो अशें मुख्यमंत्री शिंदे हांणी म्हणलें. पांडुरंग सर्वसामान्यांचो देव ह्या खातीर जें कितें लागतलें तें शासन दितलें अशें शिंदे हांणी म्हणलां.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाक बौद्धिक शिक्षण महत्वाचे. चिंतन मनन करून शिक्षण आत्मसात करप गरजेचे. पुस्तका पुरतें ज्ञान आसप गरजेचे न्हय तर सामाजीक आनी भौशीक ज्ञान गरजेचे. पालकांनी शिक्षक विद्यार्थ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोनान विचार करप गरजेचो. तशेंच संदीचोय वापर करून विद्यार्थ्यांक एक वैशिश्ट मार्गार पावपाक जाय अशें श्री हनुमान विद्यालया भोवमान सुवाळा वेळार मुखेल सोयऱ्यान विचार मांडले. भोवमान सुवाळ्या वेळार माचयेर वाळपय शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष नरहरी हळर्णकार, शाळेचे मुखेल सोयरे सुविधा बर्वे, पालक शिक्षक संघाच्या अध्यक्षा सयत हे लोक हाजीर असले. पण जे ध्येय घेऊन आम्ही ह्या हितून उतारलेले फक्त पुस्तकी ज्ञान न्ही, भुरग्यांचो सर्वांगीण विकास जावपाक जाय. 5 कोशाचो विकास, पंचकोशात्मक विकास, ताका आमी खरें शिक्षण म्हणटात. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश आनी विज्ञान. हे डेव्हलपमेंट ऑफ बॉडी, डेव्हलपमेंट ऑफ मायंड, डेव्हलपमेंट ऑफ सोल एंड डेव्हलपमेंट ऑफ इंटलेक्ट. ह्यो 4 सगळ्या गोष्टींक जर तुम्ही जर लक्ष जर दिशात जाल्यार बौद्धिक विकास जाता. शिक्षण तज्ञ म्हणटात माननीय मनोहर पर्रीकार तांकां महामंडळाचे महामंडळाचे स्थापन केलें 12 सालांत. तेन्ना तांकां अध्यक्ष आतां ते काम करता. शिक्षण क्षेत्राचे गोंयांचे तज्ञ म्हणून तांकां वळखलें जाता. आनी पयलीं पासून संघाच्या विचारसरणीचे देश आनी धर्म अशा तरेचो एक रसायन शिक्षणाबरोबर त्याचे संस्कार लागतात. मुस्लिम धर्मांत मनयल्ल्या मुखेल 2 परबां मदली एक परब म्हळ्यार ईद अल अदा. पुराय गोंयांत तशेंच देशांत सगळे मुस्लिम भाव एकठांय येवन हे ईद व्हडा उमेदीन मनयतात. पळोवया पणजे तशेंच हेर वाठारांनी मनयल्ले ईद. मैं मोहम्मद अली कादरी, खतीब व इमाम जामा मस्जिद पंजी गोवा, नमाज ईद के बाद मस्जिद के दरवाजे पे अपनी अरकान कमेटी मस्जिद मुसल्लियान मस्जिद के साथ खड़े होकर आज के इस मुक़द्दस दिन पे तमाम मुसलमानों को, तमाम बिरादरानी क़ल्ब ईद मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी ये ईद खुशियाँ लेकर के आए, आपस में सबके अंदर मोहब्बत पैदा फरमाए और हम अपनी मज़हब पे रहते हुए दीगर तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हुए भाईचारगी और मोहब्बत के साथ अपने वतन के वफादार रहें और मुल्क की सालमियत और भलाई और तरक्की के लिए हमेशा काम करते रहें. ऐसा कोई काम न करें जो इंसानियत के खिलाफ. शकता की 5 जुलाया आमगेले CM प्रमोद सावंतान आमगेले सेक्रेटरीन मिटींग घेतिली. तातूंत ते मिटिंगेन IS ऑफिसर कुमार जो सेक्रेटरी ऑफ एनिमल हस्बंडरी आशिल्लो, तशेंच मॅडम ज्योती कुमारी सावथ कलेक्टर आशिल्ली, DSP सागर इकोस्कर, दुसरो सावथाचो DSP आनी नॉर्थाचो DSP आमगेलो राजेंद्र प्रभू देसाय, तशेंच एनिमल हस्बंडरीचो डायरेक्टर मिस्टर आगोस्तीन मॉस्किटो, तशेंच ऑल गोवा मीट कॉम्प्लेक्सचे सगळे ऑथॉरिटी, सगळे ऑर्गनायझेशन आनी तशेंच तुमगेले वेटर्नरी डॉक्टर ते आशिल्ले. आनी स्टेक होल्डर जे कुर्बानी फाटली 10 वर्सांनी कुर्बानी आमी आयोजन करतात, ते स्टेक होल्डर फाटली 10 वर्सांनी हेच कमिटी आहा पळय ती आयोजीत करता. तशेंच आमकां CMचो अपॉइंटमेंट दिला हज कमिटीचो चेअरमॅन बाब जिना शेख, ताका बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमगेले ऑल गोवाचे जे कमिटी, ऑल गोवा जमात मुस्लिमचो कमिटीचो प्रेसिडेंट बशीर शेख, ताजे नेतृत्वा खाली ही आमी सगळे ऑर्गनायज करता.
तशेंच मानो वेलफेअर ट्रस्टचो प्रेसिडेंट मुझाफर शेख, अल कादरी युनायटेड ट्रस्टचो प्रेसिडेंट रियाज कादरी वास्कोचो, तशेंच आमगेले हांव मार्गा मुस्लिम एसोसिएशनचो प्रेसिडेंट, अशे अनेक ऑर्गनायझेशनाची मिटींग थंय आशिल्ली आनी आमगेलो उद्देश इतलोच आशिल्लो की SOP फॉलोअप करून ही कुर्बानी आमी स्मूथली कशें फॉलोअप करतले अशें हाजे बद्दल ती मिटींग आशिल्ली. आनी आज हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा ईद आनी आषाढी एकादशीची हुनहुनीत परबी. सगळे सण एकचारान मेळोया आनी मनीसपणाचो धर्म पाळोया. इतलेंच म्हणून हांव प्रणिता रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.